एनसीपी पाटील पासून सांगितले ते आमकां आतां तिकेट दिताय आनी तूं एलायन्स जाव म्हणून हांव काँग्रेसी एलायन्स जावपाक तयार ना कित्याक ही पार्टी दवरून आहलो पार्टी ती वयल्यान ते एक दाखयता लोकांक आनी भितरल्यान ते बीजेपी कडेन तयार आहा बीजेपी बरोबर आज म्हाका कोटा आज म्हाका सारकें पडला कित्याक जेन्ना लास्ट टायम म्हाका तिकेट दिवं ना तरी आसतना हांवें म्हळें म्हाका आमच्या लोकांनी बुसलाच्या लोकांनी म्हाका निवडून दिलो आनी हांवें तांकां सांगलें बाबा चोय शिकाप जालें काँग्रेसीची सोडया आमी सगळ्या आनी हांव आनी एक दोग कॅन्डिडेट घेवन तीग जाण घेवन हांव रुजीन फळेरा कडेन गेलो आनी लेटर दिलें ताका की आमी तुमचे बरोबर आहा गव्हर्मेंट करा कित्याक सुत्रूत आहले आनी आमी 3 म्हळ्यार इश्ट जाल्ले म्हाका आसा रुजीन फळेरान लेटर दिग्विजया दिल्ली ही लेटर व्हर आनी गव्हर्मेंटाक दी आमगे आहा मेजॉरिटी आहा आनी तूं दी आनी आमी एकलो हाडाय दिग्विजयान ती दिवं ना दिग्विजयान गव्हर्मेंटाक दिवं ना आनी थिंगा एकले हाडपाक गेल्ले कित्याक तेमगे एक डील आहलें एक एलायन्स आहलें एकोडे पर्वरीचो कॅन्डिडेट गोवा कावंटी कॅन्डिडेट घालता आनी तो येतो म्हणून तो येवं ना आनी गव्हर्मेंट जावं ना हे काँग्रेस बीजेपी कडेन फितूर आहाय म्हूण म्हाका कळ्ळें आनी हांव समज सोदितां क्लियरली डिसिजन निवान म्हगे लिडरान सांगितलें जाल्यार हांव काँग्रेसी वचपाचो ना कित्याक हांवें डिसिजन घेतला खंयची जाल्यार एक पार्टीत हांव जॉयन जातलो आनी जॉयन जाता आसतना हांव आज मुगे लोक क्लास हांव मुगेल्या वोटरांक घेवन व्हडली मिटींग घेवन मारगांव शारांत हे 2 विकां भितर खंयच पार्टी जॉयन जातलें तुका हांव सांगता